Praise God. Praise God, brother. Praise God. ऐका ब्रदर क्लिअर आहे हा क्लिअर असं. ओके प्रेज गॉड. Praise चला God. स्टार्ट करूया. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. बापाचे पुत्राचे आणि बाप- पवित्र नबी आमेन. Amen. त्या इच्छावर त्या वेळापासून आम्ही तुका घालीत आहोत. परत तुवें आमकां या माध्यमा मुखांत संगत हाडल्यापासून आम्ही तुका घालीत आहोत. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय. आयच्या दिसा तूं आमकां शिकय. आमच्या मतींत चिंताक घाल आनी आमच्या तोंडार उलय. आमकां कितें गरज आसा त्या तुज्या सत्तेन त्या जणवायेन तुवें ते उगडापान दिवच्या पासून आमी तुका घालिता. तशें एक आनी तुजे जिवी जिवचे उतार सोंपपणी ती सोंकू ती जणवाय तेदोळ तुवें आमकां तुज्या प्रेरणान फाव केल्या पासून घालिता. अशें एक आनी ते जिवी जिवचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक खरेंतले भावार्थान महिमा दिवन आसात म्हणून घालिता. ही सर मागणी भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. Amen. 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 प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. कोणा काय म्हणी सांगू आसा दी काय टेस्टमनी काय आसा दी कोणा म्हणी उलोवंक आसा दी काले म्हणी विशय. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. नाल्यार आमी देवाच्या Hallelujah. उतराक असल्यार सांगा नाल्यार आमी देवाच्या उतरांत स्टार्ट करूया. प्रेज गॉड. Praise God. तर माथेव असो 10वा अध्याय पहिली ओळ. ब्रदर कोण घालतात बायबल. प्रेज गॉड. Rocky brother असतात. आसा की प्रेज गॉड. वय पोस्ट केला ना. वय केला. मॅथ्यू 10 10वा अध्याय पहिली ओळ. 10 ಒಂದು नहीं मॅथ्यू 10. ओके प्रेज गॉड. कोण वाचता री. प्रेज गॉड. वस्ताम ब्रदर. हा कोणी दुसरी असतात की वसचे. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडावच्यो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाची उतर सांगता उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक आपयले. पहिले जेजू ते शिकोवन दितालो. शिकोवन दितना ताका लोकांची बिरमो दिसली. सुसुरे भोगले ते असल्या सर्व आनी पिडेस्तांक देवाचे उतार पहिले प्रकट केले आनी पिडा बरो गुण केली. ताच्या उपरांत काय केलें आपल्या 12 शिसांक जेजून लागीं आपयले आनी तांकां एकल्यांक देंवसार धांवडावची आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गुण कसो अधिकार तांकां दिलो. पळय सगळ्यांक दिलो की 12 जाणां. वय 12 जाण. 12 जाणांत एकलो काय म्हणटात इस्कारियो जुदासी आसलो. वय जुदास आसलो. वय ताकाय दिलो की अधिकार. वय वय पूण ताणें काय केलो अधिकार उपयोग केलो की दुरुपयोग केलो. दुरुपयोग केलो. प्रेज गॉड. तशेंच आमच्या जिवितांची देवान आमकां अधिकार दिला. आमी काय करनासा कोणाच्या राजा पासून ते उपयोग करनासा. देवान दिलो अधिकार देवाच्या राजा पासून की या संसाराच्या अनेक रीती सांगते जाल्यार सैतानाच्या राजा पासून आमी वावर करनासा. वय आमी देवान देवाक अधिकार 12 जाणांक दिलो. वय ताणें वय 12 जाणांचो एकच लेखान मोग केलो. वय 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 हर एकल्याचे पाय धुले. हर एक केले जिजून हर एकल्याचो एकाच रितीन मोग केलो. हर एकल्यांक एकाच रितीचो अधिकारी दिलो म्हणून. प्रेज गॉड. हर एकल्यांक. वय पूण थोड्या फाटी आमी कितें जाता म्हणल्यार देवान दिलो अधिकार आमी आमच्या फायद्या पासून उपयोग करता न्ही देवाच्या राजा पासून.
आम्ही सडावातून देवान दिल्लो अधिकार या देवाची बसवणी प्रॉमिस असं आमच्या काय म्हणतात आमच्या जिविताक आम्ही अप्लाय करता आणि तांतून फायदो जाता ते वय एका रितीन खंडीत जावन आम्ही ते अप्लाय करूंक उदासा पूण अप्लाय केल्या उपरांत आमकां ताची जाप या रिप्लाय मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितें वापरला ते आमी कितले जण हेरांक पसून शिकोवंक तयार आसा ते सवाल आम्ही सडावात टेस्टमनी ऐकत आहोत देवाचे उद्धार आम्ही ऐकले म्हणजे बिझनेस स्टार्ट झाले म्हाका 2 गाडयो मेळ्ळे म्हणजे घर बांधले ते सवय गे वय प्रेज पूण ताच्या उपरांत तूं कितें करनासाय देवान तुका बेरला आशिर्वादांनी भरला पुरा दिला ताच्या उपरांत तुजें काम तूं कितें करनासाय या तुका खंयच्याय एका मेराक पिडा जावन देवान सुटका दिली दिया खंयची किडनी जावन कॅन्सर जावन दी या गुण जायली पिडा जावन तुका देवान सुटका दिली भाई खंडीत जावन आमी देवाक अर्घा दिवंक आसा कित्याक ताची महिमा आमी पळयला ताच्या उपरांत आमी कितले जाणांक बसून आमी देवाचे उतार प्रगट करता वय करता आमी बारी उणे मनीस करता वय देवाच्या उतरांत वेळ कसोनी करतात पूण सडावत लोक कित्याक येता म्हळ्यार देवा लागीं तांच्यो गरज्यो खणून येतात तांच्यो पिडा गुण जाल्यार पुरो वैगी म्हणजे समस्येक पर्याय जाल्यार पुरो ओके तुझे समस्या पर्याय जाले तुजी पिडा गुण जाली तुका एग्जामार बरे मार्क्स मेळ्ळे तरी एक तुजे चिंतले काम जालें पूण ताच्या उपरांत कितें करताय ते गरजेचें जावन आसा जर तर देवान दिल्ले आमी फावो ते बरी उपयोग करना जाल्यार अनेक तरेचे सांगचे आमी उगडयता आमचें जिवीत कित्याक देवान कितें आमकां फुंक्याक दिला आमी ते हेरांकय दिवंक आसा फकत आमचो तो स्वार्थ चिंतल्यार आमी देवाच्या राजांत काम करूंक जायना जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमी कितें म्हणीत एका झूज आसा बरी म्हणीत आमी आमचोच तो फायदो पळयता वैगी वय ताणें तसो झूज आसा तसो फायदो पळयलो की वय ताणें जिजोक कितल्या नाण्याक विकलो 30 नाण्या 30 नाण्याक वैगी म्हळ्यार तसो हे मुखे आसलो तेजे मेटेरियलिस्टीक अंतू आसलो एका रितीन सांगचें जाल्यार तसो आशा दुडवाचेर आसलो वैगी दुडवाचेर आसलो दुडवाची कित्याक तो खजानदार जावन आसलो ताका अनेक उतरान बरयला ताका त्या चिरयेंतली दुडू करचो सोयी आसलो म्हणटा वैगी वय सवय आसली कितें कलेक्शन जाला तांतले खाण दवरची ताका सवय आसली म्हणटा तेंचे उतार म्हाका सांगता अशें वय 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 ना आसा न्हू आमकां ओके बायबलांत वाचूंक मेळटा होय म्हळ्यार तशेंच आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या राजांत आसा देवाच्या संगत आसा पूण आमचो मनोभाव कसो आसता रूद आसा बरी आसता की प्रयत्न पटी वय सादी आगे आसूं खंडीत जावन सादी आसता वय त्या देखून ते म्हळ्यार सांगा ब्रदर म्हाका एक ऍड करूंक थंय सांगा ते सांगा म्हळ्यार आमी म्हळ्यार केदाळ आमी सेन्स नॉलेज करत वेता कित्याक म्हळ्यार सेन्स नॉलेज येता म्हणून तूं येवचें म्हाका कितेंगी बरेपण जायचें त्या खातीर हांवें मागण्या घेवचें नाजाल्यार म्हाका कितेंगी प्रॉब्लेम्स आसात म्हज्या मतीक समाधान ना म्हाका पिडा शिडा आसा नाजाल्यार म्हज्या कुटुंबांत बरेपण ना कितें म्हणी आमी त्या विशयांत आमी जेजूसरशी येवचें म्हळ्यार ताची शिकवण आयकूंक पूण आमकां ताचें करेक्ट मोल गोत्तुना आमी केदाळा आमी जानवाय जेजूच्या विशयान 7 जाणां जाता आनी केदाळा 7 जाणां जाताना आमच्या आत्म्याक ते आत्मीक कान मेळटा केदाळा आमचे इल्ले सेन्स नॉलेज उणी जावन येता पूण इल्ली पूण एकच पावटी जायना करेक्ट प्रेज गॉड होय समज तुमी सांगचे पूण हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हांगा कितें बरयलां उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देवूंसा दंडोवची आनी रोग आनी पिडा शिडा गुण करची अधिकार तांकां दिलो म्हळ्यार जेजून आपयले ताचें काम करूंक न्ही संवसाराचें काम करूंक वय गे वय वय पूण आमी खंयचें काम करता चड आमी म्हळ्यार हांवें येयलो तातूंत देखलो प्रेज गॉड तुमी जे चिंचे नाका ना ना हांवें होय प्रेज गॉड पूण देवान तांकां अधिकार दिलो सर्गींच्या राजाचें काम करूंक वय गे संवसाराचें काम करूंक न्ही वय वय गे वय पूण आमी खंयचें करता आमी 50-50 आसा थोड्या फावटी वय गे प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज म्हळ्यार त्या रितीन ते आमी काले करता तर त्या प्रमाणे गेल्यार आमी खंडीत जावन ते सुपर नॅचरल रिजल्ट पळोवंक जाता वय गे
आता सिंपल एग्जांपल दिवचे जाल्यार एक मदर तेरेसा विशयान तुमी आयकला पयली ती खंयच्याय गांवांत जावन येवन ह्या गांवांत आमच्या भारतांत मात्र न्ही अख्ख्या संवसारांत तिने तिचे एक ओपन केलं पयली तिचे लागीं ते स्टार्ट करतना कांय नाटल्या म्हणटात खाली 5 रुपये कितें आसलें जाल्यार ती काय करता पिडेस्तांक गरिबांक जागो ना जाल्यार एक जागो मेळटा ते येवन तांकां ट्रिटमेंट करून तिने सुरू केलें आज तिचे काय म्हणटात एक इन्स्टिट्यूशन जावन ती तिने बांदले सगळे अख्खे संवसारांत आसात वय वय हा म्हळ्यार तिने काय केलें आपणाचे पळोवना हेरांचे पळयले वय तिने देवाचे उद्धार ह्या रितीन प्रकट करूंक जावं पुरो आमी आतां आजकाल माईकार जावन हेरांक बसून जाल्यार तिने सेवे मुखांतर जेजूचो मोग तिने हेरांक दाखयलो दिला वय वय सेवे मुखांतर वय जेजूची त्या वळख देखून दिली आता वय जेजूची वळख दिल्या वय 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 आता एक सिंपल एक घडी सांगचे जाल्यार हांवें आयकल्लें तिचे लागीं एकलो आयलो व्हडलो पयशेवालो तो म्हणालो की मदर ये काम तू कशें करताय त्या किडयो काडटाय क्लीन करताय गाय ते खाली येता न्ही कशें करूंक तुका साध्य जाता म्हाका तूं करोड दिल्यार म्हाका एक करूंक जावचें ना म्हणालो ताका ही म्हणाली तुवें म्हाका करोडाचे करोड पयशे दिल्यार म्हाकाय करूंक जायना हांव करता फकत जेजूच्या मोगान म्हणजे हांव हेर एकल्या जेजूक पळोवन आसा त्या देखून हांव करनासा प्रेज गॉड हा त्या देखून हे इम्पॉर्टंट केदाळ आमी हेरांक ते जेजूक पळयता त्या मनोभाव नासल्यार मात्र आमी हेरांक कुमो करूंक जाता हेरांक सेवा करूंक जाता जर तर हांव चिंता देवान म्हाका अधिकार दिला म्हाका परफेक्ट हांव खबरो करता आसा म्हूण सांगल्यार खंडीत जावन म्हाका हेरांची सेवा करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून इम्पॉर्टंट आज आमकां जेजू शिकयता ताचे राज बांदूंक न्ही संवसाराचे हे आमचे राज बांदूंक ताणे अधिकार दिलो संवसारांतल्या सर्व वायट सत्तेचे देंवसार दांडोवंक सर्व रोग पिडा गुण करूंक आनी तांकां अधिकार दिलो वयगी तांच्यान बरयला ते पळयात ते 12 जाणांची नांवां ही वाचतात की ब्रदर वय त्या 12 धर्मदूताची नांवां ही पयलो सिमांव जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे जेबेदेवाचो पूत जॅकोब आनी जुआंव फिलीप आनी बर्तलोमो तोमास आनी सुंकागार मातेव आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थादेव देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास प्रेज गॉड पळया इस्कारियोत जुदास आसा वय 12 जाण वय तातूंत पळया तुमी पळोवंक गेल्यार तांणी तांचो अधिकार बाकीच्यांनी सारके रितीन उपयोग केलो की बाकीच्या शिसांनी वय बाकीच्यांनी एकल्याक सोडून एकल्याक सोडून सिंपल एक एक्झाम्पल काडूंक जाल्यार आज आमकां सुवार्ता मेळोवंक कारण कोण म्हणून येता इंडिया घेवन कोणें सुवार्ता प्रकट केली तोमासान म्हणटा जर तर सांत तोमास हांगा येनासले तर आज आमकां जेजूची वळख मेळची आसली ना म्हळ्यार ताणें कितें अधिकार दिलो ताणें उपयोग केलो वय ताणें सगळ्या संवसारांत गेले 12 जाणांनी आज गेल्ल्या एक मूळ जेजू पूण 12 जाणांक ताणें वेंचून काडले त्या 12 जाणांनी ताणें अधिकार दिलो पूण 12 जाणांनी काय केलें तातूंत 11 जाणांनी मागीर एकल्याक विंचलो धर्मचक्राच्या जाग्यार 12 जाणांनी वचून विविध देशांनी सुवार्ता प्रकट केली ताचो परिणाम जावन आज आमकां जेजूची वळख मेळ्ळ्या जर तर तांणी प्रेज गॉड जर तर तांणी ते काम करिनासले जाल्यार आज आमकां जेजूची वळख मेळची नासली प्रेज गॉड जर तर आमी तशेंच जर तर देवान आमकां आज ताची वळख दिला जाल्यार आमी काय करूंक आसा कोणाक गुंतूना तांकां वचून आमी जेजूची वळख दिवचें आमचें काम जावन आसा प्रेज गॉड ते जाल्यार मात देवाचे राज अख्खे संवसारांत प्रगटा ताका जेजू म्हणटाले हांव गेल्यार तुमकां बऱ्या करतलो आनी कितें म्हणटा म्हजे चड तुमी कामां करूंक शकतले म्हळ्यार त्या म्हळ्यार त्या वेळार जेजू एकलो आसलो वय आतां जेजू प्रत्येकल्याच्या भितर आसा आत्म्या रुपार वय तर कितले जेजू जाले जेजून खाली 33 वर्सां म्हळ्यार 3 वर्सांनी केले ताचें मिशन वय
3 इयर्स ओनली 3 3 years. वर्सांनी केले आमकां कितली वर्सां जाली म्हणजे आता 40 वैभव झाली 40 जाल्यार हांवें 3 दिसून केले ते करूं ना 3 वर्सांनी केले प्रेज गॉड हालेलुया 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 तिजून फकत 3 वर्सांनी ताचें मिशन कंप्लीट केलें म्हणजे हर एक तुम्ही पळया दीस आनी रात म्हणल्यार बरी काम करतालो वय बापा लागीं राती उलयतलो दिसाक वचून परगट करतलो पिड्या शिड्या गुण करतलो देवाचे रास परगट करतलो त्या देखून आमी आज आमकां जेजू उलो दिता जर तर आमकां सत कळीत जाल्यार आमी हेरांक ती वांटून घेवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तर आमी तुमी चिंता जर तर आमी देवाचें उतर आयकून आसां तर हेरांक दिन जाल्यार कितें जाता आमी जायते फावटी पळयता तांकां रितीक सत कळीत जायना वय सत कळीत जायना वय हेरांक मेळना वय वय करेक्ट तुमकां गोत्ता आतां पळया आमच्या कुडीक आमी खाण खाता म्हणजे दिया वस्त ओके खाण खावन खावन जर तर ते खाण भायर वचना जाल्यार काय जाता वय आ? भितर खावंक पुरा जायना सुरू बरं जाता वय पुरा सुरू जाता मग मागीर वय भायर गेल्यार पिडा ते सुरू हेल्थी जाता वय हेल्थी असता बॉडी जर तर भायर वचना जाल्यार काय जाता कोलेस्ट्रॉल वाडटा वय कोलेस्ट्रॉल नाही सामान जायना मनीस सीक वय पडटा सीक पडटा नाना तराची पिडा पुरो पिडा सुरू सुरू जाता वय जर तर आमचे डायजेस्टिव्ह सिस्टम सम असल्यार आमी केल्ले खाणी जिरता पूण आमच्या बऱ्याक पडटा कुडीक वय वय तशेंच आमी देवाचे उतर आयकात आयकोन 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 जर तर ते उतार उपयोग करना जाल्यार काय जाता आमचे भितरच आसता भितरच आणि असता ते आमच्या भितर स्पिरिच्युअल असल्यार आमकां यूज जायना फळ यूज दिवंक जायना शकना वय कशें पळय ते खाण असल्यार नाना तरांचे प्रॉब्लेम सुरू जातात तशें ते स्पिरिच्युअल कोलेस्ट्रॉल बरोवंक सुरू जाता जाल्यार काय जाता आमी कितले केल्यारय आमकां रिजल्ट पळोवंक जायना मेळना वय के जाणां आमी काय जालें इल्लें शिकता ते हेरांक आमी दिता व्हडले व्हडले सांगितले म्हूण ना ताली देवान आमच्या जिवितान कितें बरें केलां ते सांगल्यार पुरो आमची टेस्टामनी समजलें के जाल्यार देवान आमकां कितें केलां ताच्या विशयान आमी हेरांक शिकयल्यार हेरांक सांगल्यार ताच्या मदें मदें जेजूचे एक एक वाक्य जाल्यार तांच्या जिवितांनी बदलाव जाता तेन्ना आमी काय घरांक एक उतार आसा सांग कोरींत घरांत बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 1:4 गला जाय जाल्यार म्हळ्यार आमकां कशें भायर हाडला तशेंच आमी हेरांक दिवंक बुजोवंक शकता म्हण प्रेज गॉड आमच्या कंती दुखीनी तोच आमकां बुजवून दिता देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकड तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता प्रेज गॉड प्रेज गॉड पळया देवाच्या उतरान क्लियरली सांगता आमच्या कंती दुखींत तस्सो आमकां बुजोवन दिता आमकां कोणी आमच्या समस्या वेळार कश्टा वेळार बुजोवन दिवंक शकता न्ही आता ना सिंपल एक एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार एक कुटुंबांत अचानक मरण जालें त्या कुटुंबाक कोणी बुजोवंक शकता की ना जायना केदाळा तांकां देवाचेर अखंड फातीन आसा वय देवाचेर म्हणल्यार उतराचेर ताळा हांगा पळय आमचे कंती दुखी तेंची जावन दी तस्सो आमकां बुजोवन दिता कोणीय दिवंक शकना संवसारान एक सांगेत मात पूण खरी बुजवण केदाळा आमी ते देवाचे उतर स्विकार करता त्या प्रमाणे आमचे आलोचना दिता ते जाणां मात ती बुजवण ते शांती समाधान आमी आपणावंक शकता आनी मुखार काय म्हणटा देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे दोरी मरिफात सकट तराच्या कश्टाक सांबाळलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता के जाणां आमी देवातां ती बुजोवन जोडल्या आमच्या जिवितान आमी अणभव केला या पिडेतावन भायर आयल्या या समस्येतावन भायर आयल्या या कश्टातावन भायर आयल्या तो आमी अणभव जोडल्या वरवीं आमी ती बुजवण आपणायल्या वरवीं ती बुजवण आमी हेरांक दिवंक शकता म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून देवान कितें आमकां दिलां आमच्या जिवितान खंयचेय आमकां सुटका आमी अणभव केला जाल्यार ते हेरांकय जायते जण बंदेंत आसात समस्यांत आसात तांकां आमी वचून बुजोवन दिवचें आमचें काम जावन आसा देवाच्या उतरान क्लियरली बरयलां वय कित्याक आमी न्ही आमकां देवान बुजोवन दिला वय तो दिल्ल्या वरवीं त्या बुजवणे मरी सकट तराच्या कश्टाक सांपडलेल्यांक हेरांक बुजोवंक आमी शकता प्रेज गॉड तुम्ही जायते फावटी तुमच्या जिवितांनी पळोवंक पुरो जायते फावटी सकट गणितांनी सांगना हांव जायत्या संदर्भांनी तुमी कश्टांत आसात पिड्यांत आसात के जाणां आमी तांकां वचून देवाचें उतर दिता हांव सामकें ते सांगतात आज कितें की म्हाका मस्त संतोश जालो या
म्हणजे मती हळू जाले आता समाधान झाले एक धैर्य आयिल्ले तुमकां अनुभव जाला न्ही वय 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 आनी जावन प्रेज गॉड कित्याक जाता म्हळ्यार ते देवाचे उतार जीव आनी क्रियात्मक जावन आसा कोण ते स्वीकार करता त्या प्रमाणे ते चीज दिता गमान दिता आनी ताची आलोचना बदलिता ते जाल्यार ताचे ते हजरपण ते प्रेझन्स तो अनुभव करता वय प्रेज गॉड पण आमी एक हॉस्पिटलाक गेल्ल्या सिस्टर अनिता आनी हांव जसो तुका लायक ब्रेन हेमरेज जावन आसलो तिका कितें दोळ्याची समस्या आसले दोळ्यान ते ग्लास घालून आसतना वाचूंक जायनासलें आमी तिका मस्त पयले देवाची उतर समजुणी दिली 1 Peter 2:24 तुज्या गायनी गुण जालाय आनी ऑलरेडी अर्घां दी समजणी दिल्या उपरांत आमी तिका रिपीट करूंक सांगले देवाचे उतार तिने रिपीट केले 11 रिपीट केल्या उपरांत आतां सांगले ग्लास काडून वाच म्हणलें तिने वाचूंक सुरू केलें समथींग तिच्या तोंडार आमी डिफरन्स पळयले ती समथिंग जब जाल्ल्या बरी आसली तिका त्या जब जावंक पुरो पूण देवाच्या उतरांत आसल्यान ते आमकां काय खाले जायते न्ही आजाब सुकंडी जावन ते नॉर्मल वय न्ही देवाचे वय दसत वय ताच्या गायनी गुण जाल्या उपरांत आमी कशे मागीर भलायकी ग्लास काडून बायबल वाचलो न्ही ब्रदर वय तेत ग्लास काडून तिने क्लियर करून वाचले अक्षरां दिसना म्हणटाली ती प्रेज गॉड प्रेज तेजे पूण आमी केन्ना देवाचे उतार दिता आमकां बुजोवन म्हणलें उतार हेरांक दिता तांच्या जिवितांनी ते तांणी बुजोवन अनुभव करूंक शकतात आनी तांचोय भावार्थ देवा थंय चड आनी चड घट जावंक तांकांय साकार जाता तेजे पूण कितें देवान आमकां दिला आमी हेरां सांगाता ते वांटून घेवचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी एकाच फाटी या तुमकां कांय ऍड करूंक आसा की करयेत तुमकां कांय रेवलेशन उगडपण आयिल्लें मध्ये ना आसा ब्रदर काय आसात की नाजाल्यार फाटी आमी फाटी तातूंत आमी कंटिन्यू मॅथ्यू 26 काडया 14-15 जालें म्हणटा पळया आमी जुदासा विशयात उलोवन आसल्या वय जुदास पळया ताका देवानी अधिकार दिलो पूण ताणें खाले गेले पयशाच्या आशाक लागून जिजूकच विकृत केले वय पळया काल म्हणटा पळया प्रेज गॉड उपरांत 12 एकलो हां जुदास इस्करियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितात दिशात तांणी ताका रुपयांची 30 नाणी मेजली प्रेज गॉड पळया कितें जाता उपरांत 12 एकलो जुदास इस्करियोत गोता नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका म्हळ्यार जेजूक तुमच्या अधीन करीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका कितें म्हणलें रुपयाची 30 नाणी मेजली प्रेज गॉड पळय 30 नाणयां पसत तो कोण जेजूकच विकता वय विक्रीत करता 30 नाणी कितले 30 सिल्वर कॉइन वय वय आमच्या जिवितांत आमी जेजूक विक्रीत करता करता तेंच्या रितीन करता सांगया ती आमी दुसऱ्यांक दुखोवचे मारिफात पुत्रा मारिफात पुत्रा मारिफात प्रेज गॉड पळया वय तुमी सांगचे करेक्ट पळया आमची कूड देवाचे मंदिर वय वय देवाचे मंदिर आता हे मंदिर आमी कितल्या फावटी आमच्या काला म्हणटात देवाच्या मंदिरांत देव निवास करता बिडार करता हे मंदिर आमी कितल्या फावटी वायट करता प्रत्येक सांगचे जाल्यार आमकां थोड्यांक साहित्य सवय आसतात सोरो पिवचे जावं पुरो या गुटखा खावचे या सिगरेट पिवचे हे पूर आमकां दोळ्याक दिसचे तीन सांगते वय ड्रग्स ते पुरा वय दोळ्याक दिसतात पूण दुसरे संगती आसात पूण हे विशय सांगचे जाल्यार जायते फावटी सोऱ्याक लागून कितले फावटी हांवें जेजूक विकृत केला एक बोतली सोऱ्या पसत वय हांव म्हजी कूड म्हणल्यार देवाचें मंदिर या सिगरेटीक या गुटखाक लागून हांवें कितले फावटी जेजूक हांवें विकृत केला या ड्रग्साक लागून हांवें कितले फावटी जेजूक विकृत केला जायते आसात जायते फावटी आमी दिसानातली जायते संगती आसात वायट पळोवचे जावन दी फोनोग्राफी जावन दी त्या पसत हांवें जेजूक कितले फावटी हांवें विकृत केला म्हजी कूड हांवें विकृत केल्या जायत्यो संगती आसात
आणि जायते समजे आसा राग जावन ते तुमी सांगल्या बरी मोसोर हागे ना बोगसाणे या उतरां मारिफात कितले फावटी हांवें देवाक विकृत केला पळय गे ती सण म्हणल्यार हेतून अनेक रितीन अर्थ करी येता म्हणल्यार येत पुरो संवसाराच्यो कुशालकायो पयशे फाटल्यान हांव या म्हज्या टेम्पररी सुखाक लागून हांवें कितले फावटी जेजूक हांवें विकृत केला हांवें जेजूक जुदासा बरी धर्म दिवन जावं खाली म्हणटा धर्म दिवना जावं खरो पूण म्हज्या जिवितांत कित्याक हांव देवाचें मंदीर जावन आसा कितले फावटी म्हजी कूड हांवें वायट कामाक उपयोग करून जेजूक हांवें विकृत केला जायते फावटी करता ना आमी वय थोडे फावटी आमकां इतली संवय जाता की आमकां प्रत्येक जावन कातोलिकांक आमकां एक कुंभसार म्हणल्यार आसा वय गी वय कातोलिकांक वय कुंभसारांत वचून सांगून येता सांगून येवन परते तेच करता वय गी म्हळ्यार आमी कितें कुंभसारांत सांगून येयल्या परत आमकां फातां करून परत लायसन्स मेळ्ळो म्हणून परत येवन तेच करता मागीर ती काळ इतले संवय जाता की त्या समस्यांतल्यान भायर येवंकूच जायना ते म्हळ्यार ब्रदर हांव एक ऍड करता सांगा ते म्हळ्यार आमी चिंचे आमी एक पुटी खाली जाल्या मागीर आमी प्रत्येक संवसारी संगतींत येवन आमी भरता आनी प्रत्येक आमी केदाळा कुंभसारा म्हणून वेट करता आनी थंय प्रत्येक खाली करता प्रत्येक येता आमचें एंत काम जाता करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमकां कंट्रोल ना कंट्रोल आमी आत्म्या रुपान आमी केदाळा आमी सोलोवंक शकता सोलोवंक शिकता त्या दाळा मात्र आमच्या सेन्ससाक आमी कंट्रोल करूंक जाता वय गे ब्रदर वय वय म्हणल्यार हे निरंतर झुजू एका दिसान जावचे निरंतर न्ही निरंतर म्हणजे मरा पर्यंत आमची चिंता बदलून असचे इम्पॉर्टंट ताका आमचे देवाचे तर सदांच ते जोशवाने ते दाळे आमी उडास दवरिली सदांच तुज्या तोंडाचेर आसूं दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तांकां कितें बरें सत्रान पाळ तेन्ना जर का मनीस पडत आनी तुका जैत मेळटा जर तर हांव आयतारा मात करता या सांजेर मात करता सकाळी मात करता जायना जायते फावटी आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत एक समस्या कारण म्हळ्यार हांवें देवाचे उतराक एक टायम दवरला सकाळी सांजेर दनपारां ताका टायम ना तुका केदाळा वेळ आसा निरंतर आयकोन राव ह्या बासाच्या देण्यान उलय ह्या नियाळ कर ह्या तोंडार उलय तेदला मात्र आमी त्याचे एक प्रेझन्सर आसूंक जाता जेन्ना देवाचे उतार म्हणटा ताच्या हजारपणाक गुडे दवर बायणा बरी कर जाता जर तर आमी इल्लो वेळ अवकाश इल्ले संवसाराक बुडयल्यार तस घडये सैतानाक इजी जाता कळ्ळें सैतानाक आमचे विकनेस करता वय तेंचे वीक पार्ट आसा तेच तो रिकता आमकां कोत्ता एक चिप्स पॅकेट त्या लेसाचे पॅकेट ओपन करीत जाल्यार ताका सकयल सायडीन ओपन करूंक जाता आतां खात्री न्ही आतां जाता ना जायना ताका एक मार्क आसा थंय तो मार्क आसा एक झिगझॅग आसा वय त्या जाग्यार मात्र पिलोवंक जाता सैतानाक आमकां विकनेस कोत्ता ताका तो परत त्याच जाग्यार आमकां अटॅक करता जर तर आमी देवाच्या उतरां निरंतर ना जाल्यार ताका कोत्ता हो मनीस आतां त्या समस्येंतल्यान भायर आयल्या त्या संवयेंतल्यान भायर आयल्या जाल्यार जर तर हांव देवाच्या उतरांत वेळ कशी नाल्यार परत सैतान घाले करता त्याच एरियाक तो हे करता काल करता त्या जगो ताका वीक एरिया करता आसल्या वरवीं इज पिनल्या वरवीं खाल जाता मागीर कंप्लीट पिनून जाता वय तशें आमचें जिवीत तांतून पाड जाता कित्याक देवाचे उतारी सांगता एका कडेन बरयलां जर एकल्या सैतान ताका सोन गेल्यार तो उगोत रावना तो भोंवून आसता वय मागीर नितळ केल्ले झाड नितळ जाल्ले पळयता पूण ताका एकल्यार येवंक जायना आतां इल्ले सतत आसा देवाच्या उतरां आसात जर तर देवाच्या उतरां तो सण आनी सण वेळ कशी नाल्यार काय जाता तो आनीक आपणाक त्या 7 देवसाराक येता आनी ताच्या भितर रिकता आनी ताची पयलेची गत पयल्याचे पास जाता एक्झाम पयल्याचे पास म्हळ्यार एक बोतल पियेतलो मागीर 10 बोतल पिवंक सुरू करता कित्याक म्हळ्यार ताणें खाली दवरला म्हळ्यार देवाच्या उतरांत ताणें काळजांत बरोवना तर देवाचे उतार आसल्यार ताका ते भितर अवकाश मेळना सैतान खंयच्या भियाना तो भियेता एकच सत्तेक देवाच्या उतरां मात म्हळ्यार देवसाराक एक कूड जाय ती उडासदारा ही कूड एक तर देव उपयोग करता नाल्यार देवसार तशें एक पयले आमकां कोत्ता उत्पत्ती ग्रंथार सैतान सर्पाची कूड काडून आयलो तशेंच सैतानाक या देवाकी काम करूंक एक कूड जाय
आमची कूड आम्ही खंयच्याक दिवन आसा ही कूड देवाच्या राजा पासून काम करण्यासाठी या सैतानाच्या कामापासून काम करनासा कित्याक दोन्ही दोन्ही एकच पोटी करून की कस आमचे कूड खंयच्याना एक काम करना आसात एक देवाच्या राजापासून या सैतानाच्या राजापासून ते आम्ही विसरून काढायचे तसे ते 12 जणांच काय केले आणि 11 जणांनी देवाचे राज अख्खे संसार प्रगट केले तो आता प्रगट केली पूण हेणे कितें केलें जुदासान आपणाची कूड सैतानाच्या हातीन केली वयगे ताणें जेजू ख्रिस्त विकृत केलो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांची जायते फावटी आमी विकृत करता पूण ताचो फळ आमीच निमाणे अनुभव करचे पडटा देवाचे योजन न्ही आसूंक बरो सोडे सांग बरो हे देवाचे योजन ताणें विकृत करीचे आसले बायबल बरयल्लो पुरो जाल्या उपरांत वयगे जेजूचें मरण पुरो जाल्या उपरांत वयगे तुझे डिसिशन वयगे आता जर तर जुदास काय म्हणटा सुसायड करूंक कारण कोण देव की सैतान कितो तो पाठसंगतीत गेल्ले वरवीं हा आमचे निर्धार म्हजे वय. डिसिशन वयगे वय आमी कोणी ह्या संवसारांत खानी आज हांव ह्या स्थितीर आसा जाल्यार आमी घेतलो निर्धार तितलोच हांव खंयचे डिसिशन घेता ताच्या वयर हांव आसा आज हांव जो म्हाका क्लास घेचे म्हूण निर्धार घेतल्या वरी हांव आसा वयगे नाल्यार निर्धार घेतना जाल्यार हांव रावतलो ब्रदर म्हाका एक सवाल येता हा सांगा आता जुदासान जेजूक विकृत केलो वय विकृत करून तो मागीर ताका ताची चूक म्हणून कळली हम्म पूण ताणें मागीर थंय जीवघात करूंक गेलो हम्म केदाळा तो जेजूच्या सांगात हांव आसुल्लो हांव आनी म्हजें जिवीत बदलता म्हणून बदललें जाल्यार तो फाटी वय, उरतो खंडीत. आसुल्लो न्हय गे खंडीत त्या आता खातीर तेच आमच्या गरजेचें. जिवनांत आमी केदाळा पाठ संगतेंत आसाव हम्म आनी केदाळ आमकां कोणाय मारिफात एक जेजूची वळख सत आमी जाणा जाता हम्म आमी सत जाणा जाल्या उपरांत आमी केदाळा त्या सता प्रमाणे आमी जिवंक आमचे चिंता बदली करून आमी केदाळा जिवंक सुरू करता तेदाळ हम्म. आमचें लायफ सेव जाता आमचें correct. जिवीत सेव जाता Praise God. वय वय कितें म्हणल्यार आमकां आतां दोन गडी ताका न्ही एक पेद्रो न्हू रिपेंट जालो वय पाटी आयलो वय ताणें हे केलो पूण हेणे काले रिपेंट जावना ताका वय कांतोण आयली जाल्यार फाटी आयल्या खंडीत जावन ताका बक्षण मेळटा रे वय कळ्ळें न्ही ताका आमचो निर्धार आमी खंयचे डिसिशन घेता ताच्या वयर आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया मुखार वसा ब्रदर 15 वाचले गे तितले 15 लास्ट कितें ना ते 15 आसा रुपयाची वय जर अनेक वसा जर ताका वय कंटिन्यू कर मॅथ्यू 27 वनार वसा मॅथ्यू 27 गे वय वय तांतो मुखार वसा सकाळ जातच प्रधान याजकांनी आणि दुदेवाच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जीवशी मारचो म्हणून ठराव घेतलो हम्म उपरांत तांणी ताका कोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो मुखार मुखार जुदासाच महाराज तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचे फर्मान दिल्लें तें पळेवन आपल्या अंतस्करणाच्या कांतोवणेन विरार जालो आणि रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आणि मातबाऱ्यांक दिवंक म्हणून पाटी व्हरून गेलो तो म्हणालो हांवें पाप धरलें निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें पूण तें ताका जाप दिवन म्हणालें आमकां तें पडोवन वचोंक ना तुनसूं तें पळोवन घे प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके प्रेज गॉड पळयल्लें सकल घाला ब्रदर सकल सकल ओके पळया आमकां कोत्ता तवळ कालें जालें तवळ ताका फारादीन प्रेज गॉड केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें पळोवन तो कालें जालो अंतस्करण कांतोवण्यान विरार जालो कित्याक ताणें चिंतलें ताचें डबल मायंड आसलें कित्याक म्हळ्यार जेजू शांत जेजू सांगात तो मस्त वेळ आसलो वय मस्त सांगात आसलो 2-3 वर्सां सुद्दां
ताच्या सांगात आसलो ताणें पुरा पळयला जेजू जायते फावटी एस्केप जातालो वय समस्येंत प्रॉब्लेमा जावन ताणें एस्केप जाल्लें पळयला ताचो उद्देश अनेक रितीन अशें आसूंक पुरो आसलो जावेत जर तर आतां हांव एका धर्म दिल्यार तो तेतून फाटी येतालो म्हळ्यार ताणें जायते अजाप अद्भुताचे पळयल्यात जेजूच्या विशयांत पयलीं वय पूण वय आतां कालें जालें हे आतां ताका खबर मेळ्ळी जालें ताका मरणाचे शिक्षा जाली पयलीं तो वय चिंतलो म्हणजे जेजूय फाटी येतलो आनी म्हाका पयशे मेळटले कळ्ळें न्ही पूण आतां कालें जालें निमाणें स्टोरी ती चेंज जाली कालें जालें जेजूक मरणाचें फर्माण मेळ्ळें देखून तो खाले जेजूक मरणाचें फर्माण ते पळोवन कालें जालो तो खांतवणी जाली ताका अंतच खांतवणी येयली अशें हांवें शिकयलें विरार जावन आनी रुपयाची 30 आनी प्रधान याजकांक आनी मतपर्यांक दिवन तो फाटी व्हरून गेलो आनी खाले जाता पळय तो म्हणालो हांवें पाप धरलें वैद्य बद्दल निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले आमकां ते पडोवन वचोंक ना तूं तें पळोवन घे प्रेज गॉड हालेलुया 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 जायते पूण आमच्या जिवितांत अशें जाता न्ही जेजूक आमी विकृत करता म्हळ्यार कशें आमी उडोवन पळयलें आमच्या वायट सवयाक लागून जर तर एक मनीस पिवन पिवन ताची किडनी लिव्हर गेल्या उपरांत तो वचून सांगीत म्हणजे आतां किडनी लिव्हर गेल्ली फाटी दी म्हळ्यार सैतान ताका फाटी दिवंक तयार आहा न्ही ना ना तो म्हणटा तुका पियेतना कितले एन्जॉयमेंट जालें न्ही तुका सूख जाय आसलें एन्जॉयमेंट केलाय आतां काल म्हणजे इसारताय तो काले जाप दित इत्त जाप दित न्ही काले म्हणालो ती तो म्हणालो हांवें पापाक जाल्लें आमकां ते पडोवन वचोंक ना तुसूं ते पळोवन घे आमकां ते पडोवन वचोंक ना तुवें त्या वेळार तुका एन्जॉयमेंट जाय आसलें तुका हांवें दिलें तूं अनुभव कर आतां ताची फलितांश कोणाक तुका उडास दवरया आनी आमच्या जिवितांत देवान आमकां फ्रिडम दिला तूं कितेंय कर खालें करे देव तुका आडोंक वचना एक उडास दरीचें पूण तातूंत कितें काले म्हणटात कॉन्सिक्वन्सीस काले म्हणटात परिणाम येता पळय ताका फ्रिडम ना स्वातंत्र्य ना तें आमीच भोगचें पडटा म्हाका एक पोर ब्रदराची शिकोवण आयकताना ब्रदर सांगलें घडीत उडास येता एक तुमी आयकला जावन बरो कन्नडा ब्रदराची टिचींग आयकताना एक स्टुडंटा कॉलेजी शिकताली शिकून शिकून तांकां एकामेकाची वळख जाली चेडो आनी चेडू वळख जावन तांणी एका हॉस्टेलान रावताली वळख जावन मोगार पडली मोगार पडून वता ताच्या उपरांत कितें जाता एकामेकाक भोवंक सुरू केलें ते हांगा वचूंक सुरू केलें ताच्या उपरांत तरी एक जालें परते रजा मेळ्ळी रजा मेळटा घरा वचून आयली घरा वचून आयल्या उपरांत पुरा तांचे घरा पुरा उलोवणें केलें बापाय लागीं चेड्याक सांगलें आवय लागीं अशें हांवें चेडूआ पळयला एक हांव ताचे लागीं खास पूण ओपनात जाल्यार ओपना जाल्यार हो म्हणालो हांव दुसऱ्या लागीं खासा जावंक जायना ताचे जायचे अशें ताका हे केलें पूण हांवूय निमाणें ओपवाली आसूं दी म्हणून मुखार कालें जालें परत येणी परत हॉस्टेला फाटी आयली कॉलेज स्टार्ट जाताना परत आमचे ते इतलो हे जालो की एक दीस चेड्यान ताचे लागीं सरलें आमी इतले क्लोज आसा हांव आनी तुजे लागीं काजार जाता त्या देखून हांवें तुका अपडेट की पयली हांव तुजो इतलो मोग करता ताका तें म्हणालें ओके आमी तुजो मोग करता म्हूण एकामेका साळा वेळून जियेली एकामेकाचो कुडीचो संबंद धरून तांणी सुरू केलो कुडीचो संबंद अशें दीस करताना एक दीस राती अचानक ताका पोटान दूख उठली पोटान दूख उठले त्या क्षण ते हॉस्पिटलाक गेले वचून चॅक करताना ताका खबर मेळ्ळी ते गर्भेस म्हणून दुसऱ्या दिसा सकाळीच ते हॉस्टेलाचे ते धांवून गेले वार्डा लागीं म्हणालो चेड्या लागीं म्हाका उलयचें उलोवंक घेतना ताका सांगलें जाल्यार आतां खाले कच्चे आमी सुखार धरलें हांवें जेजूक विकृत केलें एका रितीन हांवें तुजें उतार आयकून हांवें काजारा पयलीं आमी संबंद दवरलो आतां आमी खाले करी आमी पश्चाताप करया आमी एक बेगी आमी काजार जावया ताका तो चेडो म्हणलो खाले म्हणटाय तूं काजार कोणा लागीं तुजे लागीं वय तुजे भुरगे ताका तो म्हणालो म्हजे भुरगे त्या वेळार तूं सूख सोदून आयलें हांवें तुका सूख दिलें आतां ते भुरगे तूं म्हज्या माथ्यार घालून पळयताय की म्हणालो आनी तो कितें म्हणालो ह्या रितीन ताका जाप दिलो म्हणालो तो ब्रदर हांव म्हाका तें पडोवन वचोंक ना तुसूं तें पळय तितलेंच न्ही नेक्स्ट दीस जाताना ना तुवें अशें उलोवचें सारकें न्ही ताका समजून दिल्या उपरांत तो म्हणटा ते भुरगे म्हजे कशें सांग काय गॅरंटी आसा ताका कितें करचें म्हूण कळोना चेडवाक
कालेकरचे कितले रिक्वेस्ट केल्यार आयकूंक थायना निमाणे ताच्या रुमाक गेले. रुमांत ताचे संगाती आसले चेडवा. ते न्हिदल्या उपरांत ताणें काले गेले. न्हीद गेल्या उपरांत ताणें आपणाचो जीवघात करून घेतलो. पळया, ताका देवाचे वचन सांगता पातकाची माजुरी मरण. आता पळया, एका कारण कोण? कारण कोण? देव की सैतान कोण कारण? आम्ही समजले हांवें सांगलें, आयकलें वय न्ही वय 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 होय ब्रदर. ओके, कारण कोण येता? कारण थिंग्स आम्ही ते सांगले मुद्दा. वय सैतान आमकां तशें ट्रॅप करता जायते फावटी. आमी काय करता, क्षणीक सुखाक लागून आमी देवाच्या उतरा विरोध येता. आमचे जिवीत आमी कशे इतले फावटी पाड केला. कशे जुदासांनी काले गेले, निमाणे ताणें काले गेले वचून गळपासटून गेलो. वय गे वय विरार जालो. म्हळ्यार सैतान आमकां इतले ट्रॅप करता की तुका पुरो खुशालकाय दिता. वय आमकां एका रितीन बरें जाता. वय गे खुशी जाता, संसार काले जाता, एन्जॉयमेंट करून. पूण ताचे फलितांश पळय आमकां खंडीत ताचे एकदम भिरांकूळ आसता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी संसाराक लागून जियेता. तुमी सांगले सेन्स लॉ जियेता. केन्ना म्हणसर आमचे सेन्सस आमी कंट्रोल करूंक शिकना तेन्ना म्हणजे आमकां समस्या वयर जावन दी आत्मीक रितीन वाडावळ घेवंक साधना. जायते फावटी आमी खाले पळयता, खाले आयकता, आमकां वता. आता एक फावटी सर्वे जाल्ले ब्रदरान हांवें सांगलें शिकोवण्यार आयकल 2014 लोक बरं इतलो पाड जावंक कितें कारण म्हणून दादले आनी बायल मनशां. दादले पाड जावंक कारण सोदून काडटना चडावत तांकां मेळ्ळे जायते दादले पिवणे आनी जालें गुडका. ताचे वरवीं तांचें जिवीत पाड जालें म्हणून. आनी बायल मनशां कित्याक पाड जालें म्हणटना तो म्हणलो बायल मनशां तेणें भोंवंक येता, तेणें येतात, तांतून पाड जावनात. कोण म्हळें चड हायेस्ट बसून सिरियलां पळयतात घरांत तेंचे सिरियलां, ती बायल मनशां मस्त पाड जाल्यात सिरियलां पळोवनची. ताणें एक सर्वेर सांगलें. कित्याक म्हळ्यार आमकां वता सिरियलांनी बरें कितें दाखयतात? वय दोन अनैतीक संबंध. वय गे वय वय संसारी आनी वर्ल्डली प्लेजर दाखयतात. वय आमकां ते काले करता सैतान ट्रॅप करता. आमकां वता आमी काले पळयता, काले आयकता, काले उलयता, ती बरा दारा जावन आसा. वय गे तो बियोपूर आमच्या काळजांत स्टॉक्ड आसात. एक दीस सैतान आमकां ट्रॅप करता. कशें पळय ते तुमकां वता ते ब्लू व्हेल. तुमी गेम पळयला की ब्लू व्हेल? हांवें आयकलां मात. ब्लू व्हेल आयकलां न्ही? ब्लू व्हेलान हांवें नांव आयकलां पूण म्हाका त्या विशयान वय बरोबर वय तांतून म्हळ्यार एक एक टास्क दितात, एक एक क्रॉस जावन. कळ्ळें की फस्ट सिंपल आसता की थोडा ते इंटरेस्ट इतले आसता की नेक्स्ट टास्क हांवें कंप्लीट करीत. कळ्ळें की नेक्स्ट टास्क हांव कंप्लीट केल्यार तो नेक्स्ट लेवलाक येता. कळ्ळें की तशें एक हांवें ओडोलो एक तेंचे की शिकोवण्या पात्राचें आयकलें. एक टास्क असो आयलो की तातूंत ताका आयलो टास्क तूं थर्ड माळये जावन उडायचें, तिसऱ्या माळये जावन उडायचें. चड तुजे टास्क कंप्लीट जाता नेक्स्ट राउंडाक तूं क्वॉलिफाय जाता. ताणें तशेंच केलें. ताचे हात पांय पुरो मोडून तो उडला. कितलेकी जाणांक निमाणे टास्क येता की तूं जीवघात केल्यार तुजे नेक्स्ट हेका तूं क्वॉलिफाय जाता. जायते जाण अशे मेल्यात. म्हळ्यार सैतान आमकां त्या रितीन ट्रॅप करता. त्या देखून आमी बारी जागृत आसा. आमी चिंता संवसाराचे बारी एट्रॅक्शन दिसता. वय खंय जावन आमकां एट्रॅक्ट जाता, खुशाल जाता, आयकोंक पळोवंक बरें जाता. पूण सैतान आमकां ट्रॅप करता. त्या देखून आमी बारी ह्या संगतींनी भुरग्यांक जावन दी आमी हे दिचें पडटा. आमी आमकां एक हेतून एक ड्रामा आसलो त्या वेळार हेचो विशय आयलो. एक भुरगें सुसायड करूंक गेल्ले. मागीर जालें की तांचे हितून ते मागीर फाटीं परत सारकें जालें. त्या देखून आमकां कळी नासतना आमी काले करता वळख आमकां वता. हांवें एक एडिक्ट जाल्लो. ते थोडे गेम्स आसात तुमी खेळटात की ना गुर्त ना मोबायलार. थोडे गेम्स इतले एडिक्ट जाता की तुका पळय नेक्स्ट लेवल करया, आनीक लेवल, आनीक लेवल, आनीक लेवल तुजो वेळ तुजो टायम पुरो पाड करता. त्या देखून आमी चिंता हे बारी बरें जाता, एट्रॅक्शन जाता म्हणून आमी त्या ट्रॅपार आमी पडटा. आमकां वता सैतान आमकां ट्रॅप घालता. ते कशें म्हळ्यार
आमकां कळना आमी गोता एक आमी आतां एक मासली धरताना एक गरी घालता गरी एक नाकूर खाले घालता त्या मासले गोत आसतना ताचें मरण त्या गरयांत या त्या खाणांत आसतना ताका गोत आसना मासली काले चिंता भारी बरें जाता खुशी जाता म्हणून खावंक मेळ्ळें म्हणून धरूंक येता धरतना काल जाता हांगा आसलो कोण न्हू धरता कोण धरतना काल जाता मासली ती उडून उडून मरता तशेंच सैतानान जायते संगत्यो संवसारांत उडयल्यात जायते संगती आमकां तो सोरो सिगरेट ड्रग्स गॅम्बलिंग फोनोग्राफी ते सिरियला हे गम्माता ते गम्माता म्हणून आमी काय करता भारी खुशी जाता एन्जॉयमेंट जाता ती पार्टी ही पार्टी म्हणून पूण आमकां गोतो ना जर तर हांव तातूंत कंटिन्यू गेल्यार म्हजी जिवीत खेळ स्टॉप जाता म्हाका कळना त्या देखून आमी त्या समस्या जावन भायर येयले जाल्यार कस वाट आमी देवाच्या उतरां सांगता वेळ कशीचे देवाच्या उतरां नसल्यार मात्र त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हे अनेक स्क्रिप्चर करा 2 Timothy 2:19-20 19 काय म्हणटा तरी पूण देवान घाल्ली बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना आनी तिचेर अशें बरोवन आसा आपली कोण म्हूण सर्वेस्पर वळखता आनी परत्यान सर्वेस्पराचें नांव उसारतलो आनी अनितीतावन पयस रावूं प्रेज गॉड काल बोलला तरी पण देवान गेल्ली बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना वय आनी तिचेर अशें बरोवन आसा आपली आपली कोण म्हूण सरस्पर वळखता आपणाची कोण म्हूण कोणाक वता सरस्पराक वता आनी परत्यान सरस नांव उसारतलो आनी ती जावन पयस रावो आतां आनी ती जावन हांवें कशें पयस रावंक जाता आनी ती ह्या संवसारांत इतलें वायट आसा वय समस्या प्रॉब्लेम पुरारी आसा ह्या आनी ती जावन वायटां जावन ह्या सैतानाच्या पासा जावन हांवें कसो भायर रावंक जाता हांवें Praise देवाच्या God. उतरांत correct. चड आनी चड वेळ करसीत हांव जाल्यार आमी संवसाराच्या संगतीत हांव मेकळें जावन येता प्रेज गॉड वय तातूंत बरयला कीर्तन 119:9-11 लागीं देवाच्या उतरांत बरयला पळया कीर्तन 119:9-11 कला बरयला 9:11 9 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन प्रेज गॉड देवाच्या खाला एक तरणाटो मनशाक ह्या संवसारांत वायट हावें ह्या फातका हावें वडण्या वरून जीव सादे आसा ना हा? ना कित्याक म्हळ्यार कित्याक कित्याक तरणे प्रयार आमकां पुरो वडणी आसता वय गे ते करीत हे करीत ते पळय जे पळय ते वय गे वय टेम्पटेशन आसता आसता न्ही टेम्पटेशन आसता चड आसता वय गे पुरो वय. आमकां चेक करचे ते केल्यार काय जाता अशें केल्यार काय जाता वय गे हर एक इल्ले पियल्यार काय जाता इल्ले ओडल्यार काय जाता इल्ले पळयल्यार काय जाता वय गे वय वय ताका देवाचे उतर घाल म्हणटा तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत केदाळा तुज्या उतराक पाळो दिवन पाळो दिवन. केदाळा देवाच्या उतराक पाळो दिता हांव देवाचे उतार कितें सॅस प्रमाणे करता हांव देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचे आलोचना बदलयता हांव देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत कार्य रूपाक घालता हांव देवाच्या उतराक वेळ करता हांव तेन्ना मात्र आमची साल निर्दोशी सांबाळूंक जाता आमच्या सत्तेन साध्यच ना वय गे वय आमच्या जिवितान आमी तरणाट्याचा कितल्या फावटी आमी पडल्या वय गे पेवण्याक वायट सवयाक वळख जाल्या पूण देवाक जावं अर्गां देवाच्या कृपेन देवाच्या मोगान पवित्र सत्तेन आमी आज देवा थंय येवंक शकल्या आमच्या सत्तेनी देवाच्या कृपेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया कोणी बी कोणाय बिहेजे म्हणना
कोणी समस्या प्रॉब्लेम कोण पुरा ऐकता आणि काही टेन्शन जायचे म्हणून हांवें ते केला हे केला काय ना तुम्ही देवाच्या उतरांत येया देवाचे उतार दिसांनी रात ऐका त्या उतराप्रमाणे तुमची आलोचना बदलिया तुम्ही कितें उगडायला पळय ताचे बरे जिवीत तुम्ही जिवंक शकतात कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो जिवीत दिवंक बरो तुमचे जीव तो कितेंच आमचे फाटले मुखले कांय विसरनाल्याक तुम्ही देवा ते पश्चाताप पावल्यार पुरो पश्चाताप म्हळ्यार आमचे चिंता बदलूनचे देवाचे उतरा प्रकार आमचे चिंता सोडचे आणि देवाचे उतार कितें सांगतात त्या प्रमाणे म्हणजे चिंता बदलून म्हणजे जिवितांत कार्यरूपाक घालचे 11वी ओळ काय म्हणटा मुखार नाही सगळ्या म्हणजे काळजान सगळ्या होय हय, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां हा तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिवं नाका हा मुखार तुजेर पाताक करिना जावंक तुझे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून हा प्रेज गॉड दवरता केदाळा सांबाळून दवरता एक्चुअली तशें गे म्हणून बाळगोन होय बाळगोन म्हळ्यार काय म्हणटात आमी एक जागृत करून दवरता पळय ताका बाळगून दवरतात म्हणटात न्ही हय, ते एक्चुअली बाळगून ओके सांबाळून दवरता या बाळगून प्रिंट मिस्टेक म्हणून हा ओके तुजेर फाता करिना जावंक तुजे उतार म्हज्या काळजांत तेन्ना आमच्या काळजांत आमी खाले घालता समज काळजाची दारां गोता तूं काले पळयताय काले आयकताय काले उलयताय वय गे हय हरी एक तुझ्या काळजांत वचून बसता तेच बरी आमी जर देवाच्या उतरांत चड आमी वेळ कसिल्यार पळयल्यार आयकल्यार उलयल्यार काय जाता म्हणजे काळजांत काले आसता देवाचे उतार आसता ते काले करता म्हाका फाता करिना जावंक म्हाका कुमोवंक करता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून कोणी टेन्शन करिनाकात तुमच्या जिवितांत जावं आमच्या जिवितांत जाल्यार हर एकल्या जिवितांत समस्या असले प्रॉब्लेम असले जाल्यार केला जाल्यार कांय टेन्शन करचें म्हणना आमी देवाचे उतार तोंडार उसारया आनी आमच्या काळजान बळगून दवरया आमी केदाळे आमी सांगता केदाळे एक बोटलेर उदक हाडून ताका कल्लार गेल्यार खंयचो कल्लार घालता तो कल्लार येता तसो बोटलो पसून उदक टॅप ऑन करून दवरल्यार काय जाता कंटिन्यू उदक पडून आसल्यार ते उदक पडून नितळ तशें आमचे जिवीत तशें आमी केदाळा निरंतर देवाचे उतार आयकता या उलयता जाल्यार काय जाता उतार भितर भितर येताना आमचे सवयो वायट सवयो अंतराच्यो कळपाची कामां पुरो आमकां सोडून येतात एकच फावटी रावचे न्ही ते स्टेप बाय स्टेप जावन येता ते आमी निरंतर देवाच्या उतरांत वेळ करचो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड आणि तुमकां आनीक भिरांत असल्यार आनीक उतार आसा कोलोसे 2:13-14 घाल ब्रदर एक मिनीट निमाणे कित्याक देवाचे उतार भिरांत हाडूंक न्ही देवाचे उतार आमकां धैर्य दिता एकामेकाक सोसून व्हरा 2:13-14 घेवन हे 3 गेले न्ही येतली वय 12 गी 13 14 असल्यार बरो कैद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खिळावून नाश केले प्रेज गॉड त्या देखून आमी कितें सूख केला जावन खरो काय वायट केला जावन खरो आमच्या कैद्यासरी आमकां शिक्षा असली वय नीस जावन पूण जेजून खाले गेला कैद्यासरी आमचे विरोध असलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले पुसून काडचे म्हणल्यार गोत्ता वय गे आमी एक स्लेटीर काले मनी बरयल्ले पुसून काडल्यार मागीर वाचूंक जाता ते पूण जेजून कशें पुसून काडला ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ केला समजलें त्या देखून आमी कितें केला आमी फाता केला खाले केला जावं पुरो पूण जेजून खाले गेला पुरो पुसून काडल्या वरी तोय वाचयना आमकांय वाचूंक मेळना पूण ते उडा काडटा कोण सैतानाक खाले करी त्या वेळार आमी उतार ताका वय कायद्या सारी म्हजेर सूख आसले पूण खाले गेला जेजून पुरा म्हजे लेखपात्र पुसून काडले आनी कुर्सार खिळावून नाश केले ते नाश केल्या उपरांत मेळटा न्ही उस्तिल्यार जेजून खाले गेले कंप्लीट ते खान नाश करून जाला त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कांय भियेचे म्हणना जेजून आमचे बरोबर हर एक कर्म जाला आमी ते सत मानल्यार जाले आनी देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसिल्यार आमचे जिवीत बरोवन तांचे जिवीत जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके ब्रदर कांय ऍड करूंक आसा गी कांय सांगूंक आसा गी सांगेत ना ब्रदर समा आमी देवाचे उतर कितले आमी नियाळ करता नाजाल्यार आमी ताचे सांगतपणांत रावता
म्हळ्यार जेजूच्या सांगातपणांत रावचे म्हळ्यार जेजून कितें आमकां शिकयलां आनी देवाचे कितें बसवणे आसात त्यो आमी उसारन आनी आमी केदाळ वेळ करसिता ताच्या सांगाता त्या दाळा आमचे थंय आमच्या सांगाता जेजू आसता. सो तोच आमकां सांबाळतात त्या टायमार. कितेंय आमकां ताळण्यो येतात नाजाल्यार एग्जाम्पल हांवें आतां प्रॅक्टीस कालें कशें करचें म्हळ्यार म्हाका कितेंय काही ताळण्यो येतात देवाच्या विरोध कितेंय ताळण्यो येतात आमी करूंक त्या दाळा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणजे सिंपल हांव केदाळय ते म्हणचे जेजू क्रिस्ताची हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. त्या दाळा म्हज्या मतींतले ते थॉटूच डिसॅपियर जाता म्हळ्यार वेता तें वय. केदाळ म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून म्हजी कूड जेजू क्रिस्ताचीच कूड म्हणून केदाळ मानून घेता. ते दाळा म्हणजे ते कितें मतींत आसा तें म्हाका व्हेरी नेक्स्ट आसाना. करेक्ट ब्रदर. म्हाकाय मस्तपटी एक्सपिरियन्स जाला. मस्तपटी आमी संसाराच्या एका ओडणेक वेताना इमिडिएट म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन लाभला. आय हॅव द माइंड ऑफ क्रायस्ट. त्या दाळा आमी ते कन्फ्युज करतात इमिडिएट ते थॉट्स वेता मागीर. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक दोन देवाचे उतार आमकां गुर्ता आमी एक्शनाक घालिना. ते थॉट्स आयिल्ल्या टायमार आमी पळयता आमी तेंच करेक्ट म्हणून ताकाच वेता. करेक्ट. स्क्रिप्चर गोत्ता आसल्यार त्या टायमार सांगूंक एक थोड्यांक उडास आसना. उडास म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार ते प्रॅक्टीस करूना. प्रॅक्टीस करिनातल्या उडास आसना त्या टायमार त्या देखून हेंच करेक्ट ही वाट करेक्ट म्हणून ताकाच वेता. म्हणजे कुडीच्यो ओडण्यो चड स्ट्रॉंग असतात. देवाचे उतार आमी प्रॅक्टीस करना. प्रॅक्टीस केल्यार मात आमकां रिजल्ट मेळटाचे. कितें म्हळ्यार आमचें मायंड एकदम फास्ट आसता. आतां आमी हांगा आसले बरीत आमी एक सगळो संवसार भोंवून येवंक जाता. करेक्ट. त्या प्रमाणे तशें जावन आसता. त्या खातीर आमी ते मायंड आमी इल्ले तितले फास्ट ट्रॅक वचोंक सोडून वचो. केदाळ आमी त्या हातूंत वेता त्या दाळा आमी ट्रॅपान पडता. कित्याक आमचें झुजूत मनांत आसचें न्हय मायंड. तर एकच वातेर देवाचे उतार तोंडांतल्यान उलयचे. जाल्यार मात थॉट्स डिस्ट्रॉय जातात. ओके. टायम जावन आयलो. आनी कोणाक ऍड करूंक आसा की कांय टेस्टमनी आसा सवालां विचारूंक आसा की सवालां विचारून दवरा. फाल्यां आमी जबाब दिता. फाल्यां ना न्ही केदाळ सोमारा क्लास आनी सोमारा क्लास असल्यार विचार दवरा बरोवन दवरा. आमकांय शिकोवंक जाता तुमकांय जाता हेरांकय जाता शिकोवंक. प्रेज गॉड. कोणी तुमची टेस्टमनी सांगेत म्हळ्यार तुमी भायर वचून कशें आज ब्रदरान शिकयलें पळय आमी हेरांक कशें आमकां बरेंपण जालां आमी हेरांक वचून दिवंक आसा. तुमी दिल्ले कडेन खंयचें उतार दिलें कशें तांणी आयकलें कशें तांकां बरेंपण तुमी दिवयेत कोणी टेस्टमनी. हांव आज एका फ्रेंडाक मेळोंक गेल्लो मस्तो तेंपा उपरांत आनी तोय बिझनेसमॅन. तशें तो कितें की एका फ्रेंड्सां कडेन अशें उलयतना ताका आनी एकलो कोण गी तसो फ्रेंड आयलो एक उतार ताका सांगलें कळ्ळें की कितें की ताका तें लायक जावना आनी तो मनीस केदाळय तो रिप्लाय दिवचो मनीस पूण ताच्या सांगात पाद्र्या बसलो तशें वो वगेत रावलो रिप्लाय दिवना. तशें वो वगेत रावलो तुका दुसरें फाल्यां हांव मेळटा तुका म्हणून सांगलें खंय ताणें. पूण तो मनीस दुसरे दीस मेळ्ळो ना आसतलो आनी आज हांव मेळ्ळो ताका ताचे सरशीन गेलो. अशें एक इन्सिडेंट जालें. हांव उलयनासतना रावलो तें सामा केलें गी हांवें म्हणलो तुवें बरें केलें म्हळें. तुवें कितें पाड तुज्या जिबेंतावन कितें उलोवनें येता पळय पाड तुवें कितें आतां तुवें ताका उलोवचें रागानंत उलोवचें. रागान उलयतना तें उलोवनें पाड जाता. तशें मागीर ताका एक अर्दें वर देवाच्या उतरार ताका एक हांवें क्लास दिली. मागीर म्हणलो म्हाका मस्त मतीक समाधान जालें
प्रेज गॉड. आयिल्लोय आनी तुवें ते देवाच्या उतरार म्हाका सांगलें म्हाका जायचे अशें थोडे फावटी आमी मेळया म्हणलो. प्रेज गॉड. पहिले देवाच्या उतरान तेत पहिले समाधान येता मती बुजवण मेळटा आमकां. वय Praise. आनी कोणाक सांगूंक आसा जाल्यार सांगेत कोणाक टेस्टामेंट. नाजाल्यार प्रार्थना म्हणून एंड करया. वय कोणी मनीस शिकोवंक येतात गी मुखार आसात गी उलया. कितले जाण आसात आज? प्रेज गॉड. आसात 19, 18. प्रेज गॉड. कोणी मनीस शिकयतात गी आर्गां प्रार्थना? मंगळा बापा, तुम्ही करा ब्रता. मंगळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा तुवें आमकां जायती सता शिकयले, कशें जुदासान विकृत केले. 30 नाण्यांक जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती आमी जायते फावटी तुका आमी विकृत केल्या. आमच्या वडण्याक लागून, कुडीच्या वडण्याक लागून आनी संवसाराक लागून त्या पासत आमी बक्षणे मागता. पळय जेजू, आमकां तुवें बक्षिले मात न्हय, आमचे हर एक पाताक अपराधाचे लेखपात्र तुवें पुसून काडले आनी हर एक लेखपात्र खिळावन नाश केले. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. जेजू, आमी सदांच तुजे उतार कितें सांगता आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आमकां शिकय. कित्याक तूं आमी शिकल्या किर्तन 199 म्हणटा, तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशें सांबाळीस तुज्या उतरां मारिफात. आनी ते उतार आमच्या काळजांत दवरल्या वेळार आनी ते चड आनी चड त्या उतरांत वेळ करसितना आनी तो उतरान आमी नियाळ करून आमच्या तोंडार उसारून आमी सत मानून उसारतना आमच्या जिवितांत त्या उतराची सकत आमकां अनुभव करूंक जाता. म्हणजे सकत आनी सत शिकयल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तशें आमच्या जिवितांत समस्या प्रॉब्लेम येतना आमी तुजे उतार चड आनी चड भावार्थान उसारूंक आमकां पवित्र आत्म्याक तूं कुमक करच्या पासत अर्गां दिता. अशें त्या उतरांतले जिवीत आनी ते शांती समाधान आमकां आपणावंक फोव केल्ल्या पासत अर्गां दिता. हे सत हर एकल्यानी स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. ईश्वर मागणी बेटिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन, 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 आमेन. आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू ब्रदर. बरी Thank आली you. क्लास. पवित्र आत्म्याची. प्रेज गॉड. वय आजून तर रेडी केली सिस्टर अनिता सांगले डीजे म्हणून मागीर 2-3 फावटी आयकले शिकून ब्रदर ऑलविनाची. पण कोणी बरी जाली. बरी जाली. होय. फाल्यां अनाउन्स करा सिस्टर एक फाल्यां समर सेंडांत रेतीर आसा म्हणून. फाल्यां वय शुक्रारा आमची 1 दिसाची रेतीर आसा उळ्ळाल. तुमी येवचे रांकी आपोवन हाडचे. प्रेज गॉड. मागीर Praise सोमार God. आतां आमची परत्यान झूम क्लास स्टार्ट जाता. Praise येया God. तुमी येया थंय आयल्यार मस्त शिकूंक मेळटा. तुमकां होय. युट्यूबांत आयकूनचोर न्ही थंय डायरेक्ट येवन आयकल्यार मस्त तुमकां शिकूंक मेळटा. आनी हेरांक सांगा तुमच्या कोणाक गरज आसा तांकांय खबर दिलशी. Praise God. थँक यू. Thank you, Jesus. Thank you. Okay. Thank you, Jesus. Jesus.